हाऊजीस फाटले जे रोका अंतर्गत जी घरां कायद्यान कंप्लीट जावंक शकूंक ना, बट ती इन फ्युचर फाटले आमी 10,000 लोकांनी अप्लाय केल्ले, 2,000 लोकांकूच तेजो बेनिफीट मेळ्ळो. बट त्या कायद्यानूय बी काही बदल करपाचे आसा पळय ते बदल करतले. आपल्या जागेन आपूण घर बांदलें स्वताच्या जागेत, तर तेजें घर आतां फायन भरून काय आसना, बट रेग्युलरायज जावपाची गरज आसा. कारण प्रत्येक जण दुश्मनकायेन आतां हाजेर तेजेर केसीस घालपाक लागल्या आनी शेवटी कोर्ट ऑर्डर दिलो काय ती घरां मोडटात आनी घर मोडलें काय सोशल मिडियाचेर जर तुमी पळयशात जाल्यार ते सरकारान घर मोडलें म्हणटा. आमकां कोणाचेंच घर मोडपाची आमची इच्छा ना, बट जे मोडले आसत जाल्यार त्या कायद्यान म्हणजे कोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे मोडटा आनी गाळी मात पयल्यो मुख्यमंत्र्याक आसता. सगळ्यात पयलीं म्हाका कोणाचेंच घर मोडपाची म्हाजी इच्छा ना. वेळ पडलो जाल्यार आमी लोकांचें घर बांदता. वेळ आमी अटल आश्राच्या अंतर्गत फुडल्या 8 ते 10 दिसां भितर वेगवेगळ्या जाग्याचेर कॅम्प जातले. तांकां 1.5 लाख रुपया मेळपाक जाय घरा खातीर, तो 1.5 लाख रुपया तांचो रिलीजूय जातलो. ओके, हें काम आमचें सरकार करीत आसा. म्हणून म्हणजे अशी प्रायवेट जागेत आसलेली, कोमुनिदाद जागेत आसलेली आनी आमी स्पेशली जे म्हणटा म्हणजे बिचोली तालुक्यातूय आमच्या आलवारा जागेत आसलेली घरां जी 1971 सर्वे नंबराचेर जांचे हाऊस ओन बाय म्हणून पयलीं लागल्या, तांची घरां रेग्युलरायज करपा खातीर आमी थोड्या दिसाच्या भितर नवीन कायदोय घेवन येवपाचे आसा, जेणे करून लोकांची घरां रेग्युलरायज जावपाक जाय.